कुळ्या टुरिस्टांक गायड करपी एका रशियन गायडाक लोकांनी धरून पुलिसांचे स्वाधीन केलो. ताचें नांव मिशा. तो खंय फाटली कितलींशींच वर्सां गायड म्हूण वावुरता. टुरिस्ट पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतलो आनी ब्रेस्तारा मेरेन सगळे डॉक्युमेंट दाखय म्हूण सांगून सोडून दिलो. मिशा बेकायदेशीर गायड म्हूण ताचेर आरोप जाता. This guy is in Goa. As far as I know him for approximately around 12 to 15 years. 12 to 15 years he's in Goa now. He's become thick-skinned. He used to work for the travel companies, which are the charter companies, but now he's getting into business directly, which is totally unofficial. Now, how this thing happens is basically they try and take a business visa. Now there are fake companies in Goa who can arrange business visas for you at a premium of around $600. At $600, anyone can get a business visa. Okay. How the embassy gives this visa, I don't know. Questionable. When they come here, they get registered with the FRA. They get registered legally, they're registered. Even if you have a business visa, the business visa entitles you to do business with a registered company registered in Goa or in India. They can bring in a foreign representative as a translator, but this foreign representative is allowed to stay or work in the premises of that office only. They cannot go out on the streets. असले गायड म्हळ्यार खंय थळाव्यांच्या पोटार पांय. तो सांगता तो employee of the Russian company where he is getting a salary in Russia. Okay, if he is getting a salary in Russia, what are you doing in India? You are supposed to be working and you are supposed to pay the taxes. Why are you not paying the taxes? Secondly, if you are registered for Mowgli and you are supposing with Mowgli, you are supposed to sit in the office of Mowgli, not on the streets. आपल्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसात म्हूण हो रशियन गायड सांगता. I'm controlling the quality because I'm interested to bring more people to India. That's it. No, but do you have a permission to do this? What? Yeah, like guiding or something? No, I'm not a guide. I don't work as a guide. I work for the Russian company. I get my salary in Russia. I pay my taxes in Russia. I don't work here. No, as far as in India and as far as Goa, because this in Goa is a part of India. No, I'm on business visa. Okay. I'm on business visa. I'm on business trip. Because Russian company, they send me here to control the quality. पर्यटन खात्यान मिशाचो स्टेटमेंट घेतलो आनी बिरास्तार मेरेन सगळे डॉक्युमेंट दाखय म्हूण सांगून ताका सध्या सोडून दिलो. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. साळगांवच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटार दिसाक 100 टनां वयर कोयर ट्रीट जाता. गार्बेज प्लांटाचो सर्वेवस्थापक सांगता ते प्रमाण कोयर जळयतना वा पुरयतना तो पुराय ट्रीट करतात. कोयरा पासून खंय प्लास्टीक लोखंड वेगळें करतात, लायट जनरेट करतात आनी उरिल्ल्या कोयराचे सारें जाता. सादें उदक सुद्धा फुकट वचना, ते सुद्धा फिल्टर करून खंय गाडयो मशिनां धुवंक गार्डनिंगाक वापरतात. प्लांट आसा तेजो कॅपॅसिटी इज मोर देन 100 टन्स. कॉन्ट्रॅक्ट कॅपॅसिटी म्हणजे गव्हर्मेंटान आमकां सांगलां वी मस्ट ट्रीट 100 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे. आतां जेन्ना आमी सुरवात केला लोकांक हांगा तेंचो कचरो हाडपाक एक लॉजिस्टिक्स जाय पडटा, म्हणजे ट्रक्स तेंचे ट्रक्स पळय आसा हांगा येवपाक जाय, ताका टायम लागता. तर सुरवातीक थोडे सुरू जाला, इनिशियली 25 टन, तेजे उपरांत 40 टन, तेजे उपरांत 60 टन्स. आतां ओवर 100 टन्स आमकां एवरी डे कचरो हांगा पावता आनी तो 100 टन्साक आमी ट्रीट करता इन अ सायंटिफीक मॅनर. एज वी हॅव एक्सप्लेन, हांगाच्यान जे कचरो जो कचरो हांगा येता तेजे थ्री कितें म्हणटा आउटपुट्स तयार जाता. वन इज रिसायकलेबल्स, तेजे प्लास्टीक आसूं, पेपर आसूं, मेटल, ग्लास अशे सगळे रिसायकलेबल्स आमी काडटा. दुसरी आसा ती इलेक्ट्रिसिटी. वेट वेस्ट आसा तेजे आमचो प्रोसेसान सेपरेशन जाता. ते वेट वेस्टाक आमी बायोमिथेनेशन करून तेजे मिथेन काडटा अँड दॅट मिथेन इज यूज टू ड्रायव अ गॅस इंजिन अँड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वी आर जनरेटिंग अप टू अराउंड 3 megawatt hours per day and we hope to generate much more. And third product जे उरता आफ्टर डायजेशन तेका आमी सारें करता थ्रू इन-वेसल composting. We have a process and we generate and we make compost. So 3 very good products come out, and whatever waste comes in here is treated and we do not dispose or burn or bury any of the waste. Even the water that is used over here, the sludge is separated. The dry part of the sludge goes into compost
the liquid goes through the effluent treatment plant, and along with all the water that is used for washing the whole floor, the vehicles, it all gets treated and it's recycled. So whatever water is used in the plant gets filtered, processed, and is used again for washing, for flushing, the gardening work, etc. सांग्यावेल्या लोकांक बऱ्यो वेवस्थीत सुविधा आशिल्ले हॉस्पिटल जाय. सांगेच्या कांय वाठारांनी लायटीचे त्रास नित्याचे. साळावली उदका पुरवण आसूनय सांगेकारांक उदक पावना. ते नवो पूल मागतात. मायनिंग बायपास जाल्यार ट्राफिकाचो प्रस्न सुट्टलो अशें तांकां दिसता. हिंदूंक सारकी मसुंडी आसची म्हूण ते मागतात. प्रुडंटाच्या खबरामाळेंत सांगेच्या मतदार राजाचो लोकनामो. आमच्या सांग्याक आयज डेव्हलपमेंट जाला ना न्हू, पूण कांयसो डेव्हलपमेंट जावपाचो उरला. मेन म्हळ्यार आमचें हॉस्पिटल. आयज आमचें सांग्या एक हॉस्पिटल आसा, पूण तितूंत कांयच मशिनरी ना. हॉस्पिटल आसा, थोडेशे वेळ काय तितूंत डॉक्टर आसतात. जर नेत्राळी सारकें आमच्या गांवां, आमच्या सांग्या नेत्राळी सारको गांव आसा, थंयच्यान जर हांगा जाल्यार 28 किलोमिटर आसा. थंयच्यान जर एक पेशंट जर आमच्या सांग्यार हाडत जाल्यार सांग्यार आमचे कडेन कांय मशिनरी आसनात. डॉक्टर म्हणटा आमी कांय करूं शकना, तुमकां एक सलायन लायता आनी एक इंजेक्शन मारता आनी प्रोसीड करता मारगांव. इतली लास्ट 30 वर्सां भितर ज्या हॉस्पिटलाची आसा तशींच आसा, कांयच इम्प्रुवमेंट जालें ना. तें इम्प्रुवमेंट आयज खरेंच गरजेचें. आयज पणजी सारक्या शहरांक 60 ते 75% गाडी आसतल्यो, लोकां कडेन कार आसतली. आमच्या सांग्यार सारक्या एक 20% बी आसतली, चड आसची ना, 20%. तितून भितर आमचे पणजी सारक्या शहरांक 5-10 एम्बुलन्सी आसता आनी आमच्या सांग्यार सारक्या 1 ते 2 एम्बुलन्स आसता. एक नेत्रावळी आसता, एक सांग्यार आसता. केन्ना जर 108 कॉल करीत जाल्यार ते म्हणटा ना, आयज मातशी गाडी ब्रेकडावन जाल्या, गाडी ना आमची, तूं सांग्यार कॉल कर. सांग्यार कॉल करीत जाल्यार ते म्हणटा ना, सावड्डेसान कॉल कर. सो अशी प्रॉब्लम आमकां फेस करची पडटात. आतां कॅरेज बाबान म्हणलें हॉस्पिटलाचें काम अर्द्याचें आसा म्हणून. आयज आमचो सांग्यार गांवांत नेत्राळ म्हणून एक गांव आसा, तो आदर्श ग्राम म्हणून एक ताका नांव दिलां. बरें सुंदरशें नांव दिलां आदर्श ग्राम म्हणून, पूण तें आदर्श कांयच जालें ना अजुनी. उदरगत ही कांयच जालें ना त्या गांवांक. पावस पडत, पावसाचे दीस आसत जाल्यार 5-5 दीस 6 दीस रेंज आसना थंय. 2-2 दीस लायट गेल्यार लायट येना. आदर्श गांव म्हणटा तेका एक नेम बरें वयल्यान बरें मुक्ती घातलां आदर्श गांवाचें, पूण भितरल्यान डेव्हलपमेंट कांयच ना. आयज जे लोकांक भरपूर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा आनी तेजी नोंद आजुनी कोणी म्हळ्यार घेतली ना. सांग्यार जें उदक जाता तें सांग्यावयल्या लोकांक पयलीं गरजेचें. आयज सांग्यार सारक्या लोकांक उदकाक त्रास जाता. 2-3 म्हयने टँकरीन उदक पावोवचें पडटा. हांगच्यान उदक आमी वास्को पावयता पायपलायन करून, पूण सांग्यावयल्या लोकांक टँकरीन उदक हाडचें पडटा. गरजेची जी डेव्हलपमेंटा खातीर जी गरज आसा, मेन म्हणल्यार सांग्यार आयज आमकां एक ब्रीज जाय. ब्रीज येदोसो बारीक आसा आनी लगभग 40 वर्सां जाली अजून ब्रीज तो तसोच आसा, रिपेरींग जालें ना, कांय जालें ना. एक येणाऱ्या काळात जो कोणालोच सरकार करूं, हांव सांगेकार म्हणून मागता तेंचे कडेन कोणालो सरकार घडो की ब्रिजाचें जें आसा तें काम तात्पुरतें आनी एक ब्रीज जो बांदपाची ही तयार तेंच्यांनी दवरची. कित्याक आमच्या वाठारांत वाड्यां नेत्रावळी साकून लोक येतात आनी तेंचो प्रवास ह्याच ब्रिजा वयल्यान जाता. सो ब्रीज केन्ना कितें जायत कोणाच्यान सांगूंक शकना. सो आनी एक नवो ब्रीज ह्या वाठारांत सांग्यार घडोवन हाडचो ही म्हाजी मागणी आसा. लायटीचें आख्खे पणज्याक मडगांवाक अंडरग्रावंड लायटींग जें वायरींग जें आसा तें कंप्लीट जाले कडेन आसा, पूण आमच्या सांगे वाठाराक आजून तशें कांयच जाले कडेन ना. हेजी नोंद घेवची आनी ते येणाऱ्या कांय काळान तुमी करून दाखोवचें. आमकां डेव्हलपमेंट जाय म्हणटा तें मेन म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज गेले जाल्यार आमकां सांगेचो ब्रीज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण हो ब्रीज समजा फाल्यां कॉलेप्स जालो जाल्यार आमकां आनी दुसरो पर्याय ना सांग्यारसान सावड्डे वयतले जाल्यार. सेकेंड थींग हॉस्पिटल आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॉस्पिटलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज पळयलें जाल्यार हॉस्पिटल आमचें तें आसा, तेजी कंडिशन पळयलें जाल्यार कोण पेशंट वयता ताका थंयच्यान वीट येवन आनी दुयेंत जावपाचो अशी परिस्थिती आसा. सेकेंड थींग बायपास मायनींग फाल्यां चालू जालें, मायनींग चालू जातलें हेजें सरकार आश्वासन दीत आसा, पूण चालू जालें जाल्यार हे जे रस्त्यान फाटल्या रस्त्यान वयताले तेचें
बाजारांतल्यान आमची मायनींग ट्रान्सपोर्ट चलतालो. ह्या ट्रान्सपोर्टा लागून जायती जाण वाटेर जीव गेल्या लोकांलो. हो जीव हो साल्वार करतलो जाल्यार आमकां मेन बायपास जालो जाल्यारूच हे जे ट्रॅफीक ट्रान्सपोर्ट जे मायनिंगाचो बाजारांतल्यान वयतालो तो ब्लॉक पडटालें, तें जाम पडटा, तें सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. बेजीक नॅसेसिटी, बेजीक नीड हें म्हणल्यार उदक. नुनी सारकी गांवां आयज उदक पावना. लोक गेले जाल्यार आमकां टँकरान उदक हाडचें पडटा म्हणटा ते. टँकर लावन उदक पावयता. सेकँड थींग 2 वरां उदक येता. आमची सांग्यार धरण आसून आमची उदक आख्ख्या सावथ गोवा पावता. जे इल्लिगल स्पीड ब्रेकर आसात ते काडपाचे, की बायपास रोड जो आसा तो अत्यंत गरजेचो. तो हांगा मायनींग बेल्ट जाल्ले कारणान हे सगळे मायनींग ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो सिटींतल्यान वता. हिंदू लोकांनी कितें हें केला, गुन्यांव केला. हिंदू लोकांची स्मशानभूमी कित्याक जाली ना? ही जावपाक जाय आशिल्ली. हिंदू लोक चड आसात कित्याक जाली ना? आनी ह्याक कोणेच कित्याक विचारलें ना केन्ना? ही हिंदू भूमी जावपाची गरज आशिल्ली. पुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो सांगेंच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊ एक ब्रेक.